च्या महामाया स्कुलान प्री प्रायमरी हेंच्यांनी वटपौर्णिमेचो प्रोग्राम घडोवन हाडलो। काल आयतार आसल्या कारणान हो प्रोग्राम आयज हेंच्यांनी सेलेब्रेट केलो। ह्या प्रोग्रामाक सगळे तांचे भुरग्यांचे पेरेंट्स, सगळे टिचर्स हजर आसले। वटपौर्णिमा हो प्रोग्राम मनयता फुडले पिळगेक हेजें म्हत्व कळून दी म्हणून स्कुलांच्यानूच हें शिकवण तांकां दिवची गरजेची आसा। तर वडाची पुनाव, वड हें झाड मस्केच आसता आनी ह्या झाडाचें संवर्धन आमी करूंक जाय। तर ह्या हो सण मनोवपा खातीर हेच्या मागची एक गोश्ट थोडक्यान हांव तुमकां सांगता। तर सावित्री, तिचें लग्न सत्यवाना कडेन जाता। पतिव्रता आसलेली, घोवाचेर निस्सीम प्रेम आसलेलें, पण काळ असो येता आनी तिच्या घोवाक मरण येता। घोवाचे प्राण मागपा खातीर ती यमदूताच्या फाटल्यान वयता। यमदूत घोवाचे प्राण तिच्या कशेंच दिना, रडटा, अकरा जाता। यमदूत तिका म्हणटा, तुका जाय तें माग, पण तुका तुजे घोवाचे प्राण मेळचे ना। ती खूबच रडटा, आपल्याक कांयच नाका म्हणटा, फक्त आपल्या घोवाचे प्राण नाका दी। यमदूताक तिची काकूट येता। 3 दीस बिचारी ना उदक ना अन्न खान उपाशी रावता। यमदूताक काकूट येवन तिचे घोवाचे प्राण परत दिता। त्या खातीर हो वटपौर्णिमेचो सत्यवान सावित्रीच्या नांवान मनयलो वयता। तर हांव सगळ्यांक तुमकां सांगता की हो देखावो म्हणून तुमी सण मनोव नाका। तर आमी पळयता बाजारांत वडाच्यो फांद्यो हाडून विकूंक हाडटात। वडाची आदी 2 दीस कत्तल केली वयतात। तर हें तुमी थांबयात। वडाच्यो फांद्यो मारूं नाकात। वडाच्या झाडा कडेन चलात, थंय पुजा करात। आमचे जे पिडयान पिडया चलून येयलेले आसा संस्कार ते आमचेर उरूं दी म्हणून तुमी श्रद्धेन पुजा करा, पण वडाच्या झाडाक कोयतो लावं नाका, ताची कत्तल करूं नाका।